असलं आमचे सेम असलं गेला तर दिलं आम्ही कोणाला. बाबा तुला खंयचे जाय रे खंयचे जाय बाबा रा हात दाखवता. हा ते पुढे किती धाय कोतले यो बघा ते धाय कोतले आमकां बाबा ताता कर खंय रे खंय ताता करप खंय ताता करप. सो फ्रांसुला बसायला करता वो काय वो खंयचे घेऊंक जाय पप्पल आणि बायक खंयचं बायक पप्पल खंय बायक बी रेडी केला वचपाक आनी बायन कितें केलें पळय चिरमले डबो व्हरपाक हांवें म्हणलें आनी खाल्ला आपल्यान आनी सगळें उडयला पळय. हा कितें केलें उडयलें मरे. सो आतां आमी रेडी जाल्यार वचपाक वयता भायरचो ग्लास कटींग करता आवाज येता. आनी हे पळय दीदी बीन घरा गेल्ले न्हू येयला जस्ट आतां घरा गेल्यार रेडी जाला आनी येयला. आनी आदीक कितें आहाय आमंत्रण म्हणून येयला दिसता बेगीन भायर न्हू ग्रास कट करता आवाज करतलो. सो बरें जाल्यार पावस ना म्हणून केन्ना वचून आमी केन्ना पावतली खबर ना. तर सगळे वांगडाच आयजूच शॉपिंग करता टोटली. कितें कसलें शॉपिंग करतली कितें तें तुमकां मागीर सांगता सरप्रायज. कसलें शॉपिंगाक वयता रे सरप्रायज शॉपिंग आनी नानी म्हजी सरप्रायज शॉपिंगाक वयता रे. जस्ट आमी पावले पणजी मेळ्ळा आनी आमकां आतां फर्स्ट टायम न्हू कितें सोदना आसतना पार्किंग गावलें डायरेक्टली खाली जाल्ली हांगा लायला आमी रे बरें पार्किंग गावलें न्हू. आनी बाय न्हिदलें सांजचे म्हणटा ताका कसले कपडे घातला चल या मगो. तुका दिदीकूय जेम येताली दिदी पुरो जावन येयल्ले बांद्यासून डायरेक्टली तुका म्हणटा तूंय न्हीद आनी बाय न्हीद म्हणून हां न्हिदता. सो चलो वयता आमी शॉपिंग स्टार्ट. फ्रांसीस रेडी करता बायक धरपाक खंय हय हय फ्रांसी बॅग रेडी करता लावपाचें आता लाव मागीर लायता न्हू मागीर आता न्हिदला न्हू तूं. सो आतां आमी विशालान येयला फर्स्ट विशालान शॉपिंग करतली कितें कितें आनी मागीर पळोवया फुडें. वेलकम टू विशाल. बाय पळय कितें काडूंक सोदता पण हाल्ल्यो बाबा खुदेक. सो आमी शॉपिंगाक येयल्ले आतां विशालान पळयता कितें कितें घेवपाचें मातशें फायनल करता. आनी बाय पळय कितें ना कितें ओडूंक सोदता पूण पळय बोटां दाखयता पळय कशें तें जाय खंय जाय कितें जाय बाबाक म्हज्या. आमच्या हांगा रेडी जाला आमी खरें सामान घेतला आनी बॉक्सांनी पॅक करून घेतला आनी हे वय हां आमकां जाय आनी हेणें कितें घेतला पळय बायन वेफर्स हातीन जाय रे बाबा जाय जाय चल या हे तिनूय आमचे आतां व्हरपाक जाय जालें मेन तर घेवया मरे या. पळय कशें मस्ती करता दिदी ताका हात येता म्हणून दीदी म्हणजे बॅग अरे बॅग सोड रे ईशान बॅग सोड रे बॅग सोड रे माझे बॅग सोड रे मध्ये शॉपिंग बाबाचे हय बायचे न्हू बायक आतां कपडे घेवपाक जाय आमकां कशे कपडे बीन पळोवपाक जाय खंय कितें बरें आहा जाल्यार पळोवया कशें कितें पळयता कशें कितें फ्रॉक बीन जाता तें हांगा घातलें हांगा बीन गावतलें मुस्तफा किड्स हांगा खंय लायता मरे गाडी. सो हांगा आतां पणजे आतां मार्केट एरिया सायड पावला आमी खंय रे पोशाका फुडें मरे आता वयता नवरत्न उडुपी प्युअर वेज रेस्टॉरंट चाव पिवपाक चलया. सो हांगा आमकां फायनली न्हू गावलें पार्किंग नाल्यार पार्किंग गांवांत ना फूल आसता. दीदी पळय चलता कशें टुकू करून. सो चाव पितली बेगीन आनी मागीर परत शॉपिंग स्टार्ट. हांवें शॉपिंग काबार जावचें ना सांजपर्यंत. सो आतां पयलीं आमी च्या पितली मेंदू वडा दीदीक जाता मेंदू वडा ना खंय. सो आतां आमी हेंच घेतला हांगा सरला आतां कितें उडपीचें कितें डोसा बीन फेमस आसता इडली डोसा. सो डोसा घेतला आनी बाय हांगा कितें करता तरी बरी हांगा AC बंद आहा म्हणून तरी थंड आहा न्हू. बाय पळय हात लावंक सोदता ओडशी ते बाबा धाय करतलो तुका धाय करतलो बाबा थंय धाय करतले रे ए ए ए ए बाबा नोज खंय रे तेजे नोज दाखय नोज रे बाबा नोज रे आयज खंय गो नोज सो चला च्या पिता आनी मागीर आतां पळोवया केन्ना जातलें. आतां टायम जालो आमचो कितलो जालो गो 7 जाली. दीदीचेर तोंड पळय 7 जालें म्हटल्यार दीदीक नेवऱ्यो करपाक जाय आसल्यो. दीदी म्हणटा नेवऱ्याक जाय आमगेर थोडेशे बेश्टे करया रातच्यो वचून हांव आनी दीदी मागीर करतली कशें जातलें कांय खबर ना. दीदीक म्हणजे कोणाक स्पेशल दिवपाक जाय खंय सो तिखट नेवऱ्यो करतली न्हू गो
तिखट नाही पोया फास्ट करतात रेसिपी बीन गावचे ना तेका टाइम ही आमची तिखट मिरसांग पळय बाय पळय ना ना ते पहिले दसऱ्याला फ्रान्सिस बियालो पळय कसो आवय बियाले ते हे तिथे बेस्ट बस वेलकम टू उडपी रेस्टोरंट बस चुप 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 नाका ते चुप तुका चुप कर चुप माधव टायगर कोणता काय माझी टायगर कोणता काय तुका तू कर हा ही हा इथे पुढे येतो इथे धाय कोतले यो बघा ते डाय करतात आमका चल वच पुढे वच खय रे खय येता गवत ताता कर खय ताता करप खय ताता करप ताता खरे अशी ताता मम्माचं ना ते घेऊन येतात आपलं येतात हॉटेल घेऊन येतात लगेच ताता टाटा मम्मा होता टाटा हा टाटा हा मम्मा आधी तसं करता ना आपण बरं शिकला मम्मा गेली हा फाटी येता हा मग गे रे असं बघ मम्मा गेली ताता मग मग टाटा कर टाटा कर मम्मा टाटा फ्लाइंग किस दे मरे मम्मा खंय तरी असा पहिला ते पहिले मम्मा बेस्ट रे टाटा करता मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे बू मम्मा रे बाबा घेऊन गेले घेऊन गेले आ मम्मा येतात ताई पै ती मम्मा येतात माम घेऊन येतात बाबू खरे खरे बाबू रे अपोय मध्ये बाबू खरे बाबू रे बाबू रे अरे ए बाबा मारताना खावा हा एवढीत बी ना दोसेले ते बाहेर येतल्या मामी येलो पपई सोमत हातला इथल्या झुक कर हातला इथलं डोसा ही मम्माची चीज डोसा बा काय हात साहेब आमच्या इले आणि बाईचं माझं फिटिंग बॉटल हाडून गेलेले तर माझं आयले बाय पै बेश्टे त्या गायला तोंडात घातला सो दीदीचा मसाला डोसा फ्रान्साचा मसाला डोसा मरे भितर भाजी आहा आणि माझं प्लेन म्हाका भितरली भाजी आवडना सो म्हाका प्लेन चीज मसाला डोसा असं करूंक जाय पळय आणि हे यो म्हाका बोल म्हाका रोज येले पळय कितल्यो मोठ्यो रोज सोड रे पळय हां तू डोसा सेम आसता न्हू भाजी घेवन आमकां दिवंक जालें न्हू रे मागीर सो यो बरो दिसता पळय जिजूचो फेवरेट जिजू पळय हां झालं रे टूम झालं तुम्ही टूम झालो चालेल पोट चड भरले म्हजे हे बा टूम झालेले कितें जाय सूट जाय मम्मान घेऊया आतां आमी डायरेक्ट वयता बायक ड्रेस घालपाक आनी म्हाका पळयतले कितें बायक पापू घेवपाक बाबा पापू खंय घेवया पोशाखान नाल्यार मुस्तफान पळयता कडेन पोशाखान पळय मरे पळय हो जातलो वो हां पयलीं पळय हांगा पोवंक जाय काय मुस्तफा मागीर पळय हो पळय मुस्तफा दिसलो म्हाका आमी रावंड मारताय का पापू घेवया मरे बाबा मुस्तफान कसलो पापू पापू खंय जाय सांग खंय मुस्तफान पळय मागीर पोशाखान हां ओके 2-3 घेवंक जाय पोशाखान हां दिसलें मरे पळय बरो दिसता मरे सेलेक्टेड आसता तेच म्हणटा मुस्तफान बरो आसा पळय आमी मुस्तफा येयला पणजे हां सो फ्रांस बाबा सेलेक्ट करता वो काय वो खंयचे घेवंक जाय पप्पल हे अप सरिता गो तुका खंयचे आवडलो काय हेल्लो येल्लो आणि तुका तो आणि बायक खंयचा बायकय पप्पल खंय ए काय आसा सो हांगासर येयला आमी मुस्तफान आतां सद्या सेलेक्ट केला येता 2 तर ड्रेसीस घेतला सद्या मागीर पळय आनी खंय सद्या तांगा 2 आवडले हां बरो दिसता ओके ए ताका पळय हे पळय हे हांगासर गावली फ्रेंड्स ओके आता ये कर फायनल कर आणि हो घेता आमी चलो ओके सो सेलेक्ट जाला आनी आतां घेता रेड आता बरं आहा हां आता घे ना
जाय Otto जाय. सगळे सेम हो जाय साईज जाय. मागीर ओ ओ ॲप बरं. ओ डिफरंट आणि मस्त दाखयता आता सारखं सोल दाखयता आता असं बरं येस ते दोन्ही भितरले सगळे फ्रांसिसान हे केलं तिने सो हांवें सिलेक्ट केलं दीदी सांग रे पर्पल दीदी सांगतले बाय तू सांग चड बरें पर्पल बरं दिसता पर्पल पर्पल चल फायनल फायनल पप्पलच जाय नो आणि येलो नाका तेवूय जाय तो त्याने सिलेक्ट केला बाय बायची शॉपिंग जाले आता मम्मानी शॉपिंग केला सो परत आम्ही येला मुस्तफा किड्सांच्या बायचे झाले आता परत ऑनलाईनच्या मुस्तफा येला सो माझे बीन शॉपिंग झाले आता दीदी पळयता तुझे कपडे दाखवते ना? माझे कसं माझे दाखवते सरप्राईज हांव माझे तुमकां मागीरच फोन गावतले तो ब्लॉगान येतलो तो सरप्राईज ब्लॉग आणि दादाक काय ना दादाक काय ना बाबा दादाक काय ना पळय दादाक काय ना पयरे पयरे कसं पळयता ए पयरे कितले कितले बाबा तुका खंयची ते सांग दादाक काय ना माझं दादाक काय ना दादाक ते घे बाबा दादाक काय ना सो चलो आता आमच्या सगळं ते घेता आम्ही हांवें सिलेक्ट केला ऑलरेडी सो मातसो ऑल्टरेशनाक गेला आनी फाल्यां परवा गावतलो पळोवया केन्ना जातलो सो आतां दादाचे उरलायचे दादाक आमकां मॉलान वयचें पडटलें परत दीदी पळयता सिलेक्ट करता दीदीचे पप्पी असले असले सेम असले आमचं असले आमचे सेम असलं गेला तर दिले आम्ही कोणाक सेम कलर ती मम्मा बाबा तुका खंयचे जाय रे खंयचे जाय बाबा रा हात दाखयता बाबा खंयचे जाय माम 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 खावपाक ए यो यो पप्पी यो पप्पी यो पप्पी यो सो आम्ही पणजेसून परत आता परवर येयला रायस बॅग बीन घेवपाचे असले परत येता हांगा थोडे कितें सामान उरलां आमचें घेवपाचें तें परत हांगा घेता आनी वयतले आतां खूब लेट जालो आमकां कितें जालें तर खूब लेट जालो आमकां येता म्हणजे घरा पावता म्हणजे 9:30 जाली खबर ना ताण लागता मातशें यादूच ना पिवपाक बेश्टें ऑनलायन हांवें कितें लेमन ऑर्डर केला ते पितले न्ही दीदीचे पेंडींग आहा कितें एक्चुअली दीदीन बांद्यार सगळे हे केले नेवऱ्यो बीन केल्ले ऑलरेडी दीदीन सो दीदीक आनी कोणाक दिवपाक जाय आसता तिखट नेवऱ्यो सो दीदी हे करता दीदी आतां वयतले की आदी गेला भजनाक गेला कॉम्पिटिशन कितें आसता तो येतलो तो पर्यंत आनी दीदीक म्हणटा हांगाच करूया हांवूय मातशें तुका हेल्प करता जिजू आदी बीन येतकीर तुमी मागीर वचा सो थोड्योच करपाक जाय म्हणले दीदी आपण कितल्यो वयती जातल्यो हेज्यो ना दिवपाक एक विशेक दिवपाक जाय दिसता एका कोणाक ते म्हणून तिखट नेवऱ्यो करता सो दीदीन पीठ मळून बरें सॉफ्ट दवरला मैद्यान मिक्स दिसता दीदीन हे केला रवो घातला मैद्यान फुलोवन रवो घातला मातसो बरें जाता खंय अशें म्हणटा खबर ना सो तो कढाई दवरला फटाफट बेश्टे तिखट हेजो करूं ना आतां बेश्टें फुलयतलें करतलें फटाफट स्टफींग करूंक जाय न्हू तें फ्रेश करपाक जाय म्हणटा दीदी सो करतलें रेसिपीन आतां कांय शूट करना कित्याक आतां टायम जाला 11 जायत येयली सो फटाफट थोड्यो करता आनी मागीर तुका मातशें भरताना मातशें दाखयता तुमकां सो चलो आतां आमी जेवनाय जेवतली आतां तेज्या मदल्या पयलीं हें सगळें करुया दीदी हांगा तें खिसपाक हें तें करपाक रेडी बिजी पडला पळय दीदीन हांगा रेडी जालो नेवऱ्यांचो तिखट हें सगळें रेडी आहा पिठो आनी हांगा आमचे हे आतां सुतान कट करतले खंय बारीक कोकोनटाचो पीठ कोकोनट हरशीं आमकां टायम लागीं आसलेले कोकोनट बीन सो किसपाक टायम ना म्हणून तशेंच पिठो हाडलेलो सो तोच यूज केलो सद्या तर आतां म्हाका एक्चुअली नेवऱ्यो करपाक जायना ते पाती बीन म्हाजे जायना खरें सांगपाक म्हळ्यार खूब जाण आसले कमेंट सुद्दां केल्लेले नेवऱ्यो दाखय म्हणून खरें सांगपाक म्हणजे म्हाजे नॉर्मल चपातीच जायना तुमी जाणा म्हाका हांव चपाती कश्यो करता त्यो नेवऱ्याच्यो म्हणजे ते सारके पातळ लाटचे पडटा आनी पिठो फुट्टले सो नेवऱ्यो बीन पयलीं करताले पळय तेन्ना आईगे सुद्दां पयलीं म्हाका याद आहा सो पयलीं म्हणजे अशें दीदीच्या लग्नाच्या पयलीं बीन सगळें सो दीदीच बीन सगळें करता नेबर बीन सगळें येताले पण हांव केन्ना अशें भरतालें मातशें सुकून भाजतालें बीन तशेंच करतालें कितें जालें काय ना ते हे कोण येयला हांगा ना कोण येयला रे आना माचीक सोदून कोण येयला रे आना कोण येयला रे टायगर रे